भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणता अभावी आमचो भाव न्हय, धाकट्या भावाची केली वेचणुकेत धुलाई, भाजयुमन जिंकली गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी परिषदेची वेचणूक, गोंयची राजधानी पणजे केली शौचमुक्त घोषित, भौशिक स्वातंत्र्य घाण करप्यांक दितले दंड, नवे 310 टॉयलेटी बांधपाची केली घोषणा। ऑक्टोबराच्या नक्कीच जावं येतात गोंयच्यो खणी सुरू, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलो पुनरुच्चार, अर्ध्या खण मालाचो हाच्या आधीच केला ई लिलाव, उरिल्ल्यांचे ऑक्शन करतले ऑक्टोबरात। मंगळारच्यान वालंकणीचो प्रवास जातलो सुरू, गोंयकारा खातीर खाशेली रेल सेवा सुरू करपाचे रेल्वे प्राधिकरणान दिलां उतर। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबर विस्तारान। गोंयचे विधानसभा वेचणुके आदी भाजपा कडेन फारकत घेवन RSSन आपली वेगळी चूल मांडली। आता गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाची वेचणुकेत व्हडलो भाव भारतीय जनता युवा मोर्चान अभावीप हो आपलो धाकलो भाव न्हय अशें म्हणत भगव्या नात्याक सोड चिठ्ठी दिल्या। वास्तव हें की भाजयुमन अभाविपाच्या पॅनलाचो 22 विरुद्ध 63 मतांनी धूप केला। विद्यापीठाच्या संकुलाक मात संघ परिवाराच्या दोगाय भावांमदले केस्तांव पळोवचे पडले। काँग्रेसीच्या NSUIन मात वेचणुकेचेर बहिष्कार घालो। विद्यार्थी परिषदेची वेचणूक फुडें धुकलिल्ली आणि सोमार दिसा ती पोलिसांच्या बंदोबस्तांत घेतली। घट्ट नाते आसूनय परिवार भावांनी एकामेकांचेर मुठी मारल्यो। पळयात हे संघ परिवाराचे महाभारत। अंतर्गत पावण्यार जरी वेचणूक पुरायेन एकतर्फी आशिल्ली तरी भायल्यान ते भगवे झूज जावन राविल्ले। अभाविपाच्या गटान व्हडलो भाव भाजयुमोच्या विरोधात घोषणा दिवपाक सुरवात केली तेन्ना महाभारताच्या झुजाच्या आरंभाचो शंख वाजलो। उपरांत भाजयुमाचे वेचून आयिल्ले मंडळ गळ्यांत हार घालून भायर आयले आणि फोटवा खातीर पोज दिली। मिडिया कडेन उलयतना धाकलो भाव अभाविपान NSUI कडेन युती केल्ल्याचें सांगलें। वेचणूक जिखिल्ल्याचे वेळावेले संघ परिवाराचे हे नाट्य पळयात। जे ऑपोजिशन असले ABVP NSUI यांची जी युती जाल्ली, ह्या युतीन कामां आपली आज वाटून घातलेली। एकट्यान विरोध करप आणि दुसऱ्यान आमचे जे युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह निवडून आयिल्ले त्यांचेर दबाव हाडप। आमचे NSUI आसा ज्यांचो पूर्ण धोरणच आमच्या अगेन्स्ट आसा, अशा लोकां बरोबर जेन्ना ते युती करता तेन्ना म्हाका तरी दिसना तांकां भाव म्हणूनचे। ज्या लोकांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकराचेर चपलाचो हार घातलो त्या लोकां बरोबर ते आज उबे आसले। असल्या लोकांक आमी भाव म्हणू शकना। सत्ताधारी भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान वेचणुकेचेर आणि भुरग्यां मदीं जाल्ल्या महाभारताचेर भाष्य केलें। ABVP तुमच्या अगेन्स्ट रावप हे इंटरनल डिफरन्सेस इन द पार्टी। डिफरन्सीस कांय कोणा भितर ना, प्रत्येकाक मुभा आसता इलेक्शन लडोवपाची। त्या हितूंतल्यान स्टुडंट सेलान ताकद लावन आपल्या बळाचेर हांगसर विद्यापीठान जैत मेळयलें। दुसरे वटेन NSUIचे वांगडी फाटले वटेनच्यान आयले, विद्यापीठ ब्लॉकाच्या माळ्यार चढले आणि पेपर उडोवपाक लागले। पुलिसांनी रोखडीच कारवाय करत तांकां ताब्यात घेतले, उपरांत तांकां सोडून दिले। NSUIचे म्हणणे तांचो राजकी दुस्मान आशिल्ल्या भाजयुमो आणि अभाविपा बरोबर तांची केन्नाच युती जावन नजो। उरफाटे ते म्हणटात परिवारामदले हे केस्तांव नको फुसांव काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपात गेल्या उपरांत सुरू जाला।
पळयात तांचो युक्तिवाद. You cannot have a party a person from an official party as the head of the election commission of India. The same way, there cannot be a head of a political party as the director of DSW who conducts the election. So this elections was nothing. This was, as I've always said, this is a theatre. This is just a show, just to show that the students are with the BJP, but the students are not with the BJP. This is not the voice of the students, and these 80 students that were allowed to vote today are not the voice of the students. If all the 28,000 students were allowed to vote, then we would have considered them to be the GUSC. That neither the BJP nor the ABVP, which is the B team, which is BJYM is the BJP A team and B team, that was an internal election. They don't have the right to have an alliance with us in a lifetime. They are a party that supports Savarkar. We are from a Gandhian party. We believe in a Gandhian ideology and not for someone with Savarkar who went and pleaded in front of the British. There were two groups within BJP who were fighting, and the two groups that were created were mainly because of the 10 MLAs that have left the party. And the BJP itself is not happy with it, and that is why there is discomfort within the BJP, and that is why the BJP is a splitted house today. This is clearly in the open. Today it's come in the open that today the BJP is a splitted house. The BJP is not united, and with the time coming in future, the BJP will be finished with such type of politics that they have done. गोंय सध्या एक रंजक महानाट्य पळयता. RSSचे मुळावे संघटनेन नवी वेगळी चूल मांडटना गोवा सुरक्षा मंचाची निर्मिती केली. 13 काँग्रेसवाल्यांक बरोबर घेऊन 27 वांगड्यांची भक्कम फळी निर्माण करप भाजपा सत्तेत घट पांय रोवून उबी रावल्या. आणि आता संघ परिवाराची नवी पिळगी वेगळ्यो चुली मांडपाक लागल्या. व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि अमर चावरिया बरोबर गोवा युनिव्हर्सिटींतल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. पणजी महानगरपालिकेन सोमारा घेतिल्ले बसकेत पणजी शौचमुक्त जाल्ल्याची घोशणा केली. शारांतल्या नव्या इमारतींनी समान आकाराचे सायन बोर्ड लावपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. आशिल्ले इमारतीकय होच नेम लागू करतले. पणजी महानगरपालिकेन पालिका वाठारात 310 पब्लीक टॉयलेटी बांदपाचें थारायलां. टॉयलेटी खातीर सरकारान गरजेचो निधी मंजूर केल्ल्याचे महापौर उदय मडकयकारान सांगलें. 8 वरां काम करनाशिल्ल्या कामगारांचे बाबतींत खर पावलां उबारतले. तशेंच सांतिनेज वाठारांत जाणी घाण उदक वचपा खातीर कनेक्शनां घेवंक नात, तांचे खातीर ती सक्तीची करतले अशें हे बसकेंत थारलें. आयची मिटिंगे आमी पणजे ODF म्हणजे ओपन डेफिनेशन फ्री डिक्लेअर केल्ले आसा, आनी ज्या जाग्यार आमकां टॉयलेट जाय थंय आमी 310 टॉयलेट आमकां गव्हर्मेंटान आमकां फंड दिल्या अंडर 14 फायनान्स. जे टॉयलेट पयलीं आमी परमिशन घेतलेले तांकां सकयल फ्लोरिंगाक टायल्स आनी एक हायटेक टायल्स घालून परत रिवायज एस्टिमेट करून आमी गव्हर्मेंटाक धाडले. तेजे एप्रुवल आयलें आनी इमिजिएटली आमी ते हेका आमच्या सुलभ शौचालय हांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें आसा. आनी बाय म्हाका दिसता बाय नोव्हेंबर पर्यंत दिवाळे पर्यंत जे 310 टॉयलेट आमी सगळ्यांनी सजेस्ट केला डिफरंट वॉर्डांनी ते सगळे जातले. हांवें आतां सायनबोर्ड प्रेजेंटेशन दाखयलां पळय. खरेंच आमी गोंयान म्हाका दिसता आमी पयलींच CCP आमची म्युनिसिपल की एक चार्ल्स कोरिया फावंडेशनान एक आमी आतां न्ही पयलीं करपाक लायलें तांकां की एक युनिफॉर्म सायज बरें दिसता अशें. आतां तेणें सांगलें अशें सांगलें कोण एक बोर्ड बेश्टोच असो लायता, कोण आनी खंय बोर्ड लायता, जावं आनी कितें करता, आनी एक अगली लूक कशें दिसता, म्हणजे एक बरें पळोवपाक दिसना. पणजे कॅपिटल सिटी जाल्यार तेणें आतां प्रपोजल दाखयलें. आतां जे कोणी ऑलरेडी सायन बोर्ड्स लायिल्ले आसा तांकां आमी फोर्स करूं शकता काय कितें तें पळोवंक जाय. पूण न्यू बिल्डींग जेन्ना जातल्यो तेन्ना आमी डेफिनेटली आमी लोकांक रिक्वेस्ट करूं शकता. आमी एक बाबा इतकेच तुजे सायनबोर्ड आसचो आनी हो तुवें अमकोच सायनबोर्ड तुवें ह्या सायजीन तुवें लावचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. खणी परतून सुरू जातल्यो हाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पुनरुच्चार केला. चड करून ऑक्टोबरात खणींचे वेव्हार सुरू जातले अशें तो म्हणटा. थारायिल्ल्या प्रमाण सुमार अर्ध्या डंपाचे ऑक्शन जाला आनी पुराय डंपाचे ऑक्टोबर मेरेन ऑक्शन जातले. ताचो थळाव्या ट्रकवाल्यांन लाव जातलो अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. सांखळी हरबळेच्या रुद्रेश्वर देवळात घडोवन हाडिल्ल्या श्रावणी सोमाराच्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो.
मेजर ई ऑप्शन करपाचो प्रयत्न केल्लो भितरले अर्द्याच्या पेक्षा कमी ई ऑप्शन जरी जाला तर ऑक्टोबर पासून डेफिनेटली मायनिंग जे आसा काही प्रमाणात सुरू जातले हाची खात्री आमकां आसा. जेणे ई ऑप्शन करतले म्हणजे मायनिंग भागात मायनिंग एक्टिविटी निदान चालू जावच्यो, ट्रक आनी हे ते बंद आसा रुपांतले ते चालू जातले आनी ह्या दिसांतल्यान मायनिंग एक्टिविटी सुरू जातली. हरवळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तामिळनाडूंतल्या वालंकिणी वतल्या भाविकांचो प्रवास सुखाचो जातलो अशी आस्त दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान उक्तायल्या. मंगळारच्यान हो प्रवास सुरू जाता. गोंयांत परतून परतून लायट वचपाच्या प्रकारांचेरय ताणें तिडक उक्तायल्या. केरळांत कांय अडचणी आयिल्ल्यान वालंकिणी वचपी पयल्या बॅचीच्या भाविकांची गैरसोय जाल्ली. हे रेल्वेचो मार्ग बदलिल्लो. People who are going to Valangani, there was something happened on the way near Kerala, and the train was diverted concurrently. I found out from the railways that from tomorrow the normal route will be allowed to function because so many Goans are going to Valangani and things are normal from tomorrow. दक्षिण गोंयच्या खासदारान दोन मुद्द्यावेल्यान सरकाराचेर टिका केली. एक म्हणल्यार गोंयांत परतून परतून वीज गेल्ल्यान लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. जाल्यार काश्मीरांत वचपा पासून राजकी फुडाऱ्यांक केंद्र सरकार कित्याक आडायता असो प्रश्न ताणें विचारला. But in Puttori, I was asking my driver, now normally how many times lights go off? They said, sir, at least 10 times a day. I was just telling you, I'm not telling you lies. In the evening, 3-4 times. What is happening? Is it the equipment which they use? Is it third grade? This is because they must be using third class equipment and the material. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 6 वर्सां पिरायेचे सान चलयेचें अपहरण करपाचो आरोप आशिल्ल्या दुबाविताक कोलवा पुलिसांनी आयतारा धरलो. अटकेत आशिल्ल्या आरोप्यान चलयेक सारंगपुरांतल्यान हाडून गोंयांत लिपयल्ले. 17 एप्रिलाक ताणें ते चलयेचें अपहरण केल्लें. बरोच तेंप ते चलये बरोबर तो गोंयांत रावतालो. कोलवेचो पुलीस निरीक्षक कितें म्हणटा पळयात. We had received information from police station Nagal, Saharanpur, UP district that one accused, Mohammad Naushad, son of Mohammad Jamshed, age 21, has kidnapped one minor girl and is hiding somewhere in Banawali area. Based on the information, a team was formed and today the accused along with the minor girl was traced at Banawali and the police team has been contacted. Police team led by Sub-Inspector Sunil Kumar of Saharanpur Police Station has reached Kulwa Police Station. Now the accused with the girl is being handed over to the Nagal Police Station Saharanpur for further investigation. On 17 April 2019, so since then he was the police were on lookout for him. And today, after receiving information from them, we have immediately conducted operation and we have traced the accused along with the minor girl who was residing on rental basis in Banawali area. हमारे यहाँ पे एक क्राइम नंबर है 94/19 अंडर सेक्शन 363 366 IPC बनाम नौशाद. एक लड़की को किडनैप करके लेकर आया था. हम इसके चक्कर में लगे हुए थे काफ़ी दिनों से. इसका हमें लोकेशन मिला. लोकेशन मिलने के बाद में हमने कोल्हापुर थाने से संपर्क करके इस व्यक्ति को पकड़ा है. इसे हम लेकर आपने ट्रांसफ़र वारंट ले लिया है यहाँ से. तो कब तक आप लोग पहुँचेंगे सहारनपुर में? देखते हैं, जैसे भी लगे हुए हैं संपर्क करें. फ्लाइट का टिकट करा के हम निकलेंगे. जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी निकलेंगे. गोवा डेअरीच्या दुधाचो बाजारात सद्याक उणाव दिसून येता. डेअरीची समस्या 3 ते 4 महिन्यात जाग्यार घालतलो अशें सहकारी मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. डेअरीक दूध घालपी शेतकारांक लिटरा फाटल्यान 2 रुपया वाडोवन दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें ताणें सांगलें. हालींच गोंयांत उटंगाराच्या पावसाक लागून आयिल्ल्या सैमीक अरिश्टाक लागून गोंया भायल्यान येवपी दूध पुरवणेचेर परिणाम जाल्लो.
तशेंच कांय दूधकारांनी दुधाचे दर वाडोवन दिवपाची मागणी केल्ली. ते फाटभुंयेर गोविंद गावडेन डेअरीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याबरोबर बसका घेवन चर्चा केली. 3 म्हयन्यां भितर डेअरीच्यो समस्या जाग्यार घालपाची ताणें तांकां सुचोवणी केल्या. मार्केटांत निदान 70,000 लिटर दूध येवपाक जाय अशें ताणें तांकां सांगलां. जो दुधाचो तुटवडो जो जाल्लो आसा कारण काही नैसर्गिक आपत्तीक लागून तो आमकां भायल्यान खंय तरी दूध हाडून आमी हें मार्केट जें आसा तें तशेंच कॅप्चर करून दवरपाक जाय ही पयली गोश्ट तुमी करपाक जाय अशें हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे बाय प्रॉडक्ट्स जे आसात त्या बाय प्रॉडक्ट्साचें मार्केटींग कशें आसा दोन गोश्टी हांवें तांकां करपाक सांगला. एक म्हळ्यार नियोजन आनी दुसरें म्हळ्यार प्रशासन. ह्यो दोनूय गोश्टी जर पॅरलली जर गेल्यो जाल्यार तो ग्रोथ डेअरीचो ग्रोथ मुखार व्हरपाक शकता. म्हणून हांवें तांकां मार्केट जें आसा तें वाडोवपाक सांगिल्लें आसा. आय हॅव गिवन अ टार्गेट ऑफ 3 months. ह्या 3 म्हयन्यां भितर तुमी 70,000 लिटर तुमी मार्केटात तुमचो सेल जावपाक जाय. जो आज सध्या सेल जो आसा तो 51,000 ते 53,000 लिटरांचो. ते कशें कितें करपाक जाय त्या संदर्भात तुमी ताची आखणी करात. म्हजी खंय तरी हेल्प जाय ती हेल्प हांवें तांकां दिवपाची ठरयलेलें आसा. ह्या दुधाच्या शेतकऱ्यां दूधवाल्या कडेन सुद्दां हांवें एक 1000 शेतकऱ्यां भितर मिटींग घेवपाचें ठरयलें आसा. त्या संदर्भात एक प्रोग्राम आमी चॉकआउट करतले. म्हजे बरोबरच ऑनरेबल सीएम जो आसा ते बरोबर तांचेर इंट्रॅक्शन करतले. ऑलरेडी आमी तांकां दुधाचेर एक 2 रुपये वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आनी ह्या म्हयन्या पासून तांकां तो सुरय जातलो. वी हॅव ऑलरेडी इशूड अ कॉरिजंडम सर्क्युलर आमी तांकां ऑलरेडी काडिल्ले आसात. फोंडेचो होलसेल दूध विक्रेतो रुपेश नायक दुधाच्या उणावाचेर गोवा 365 कडेन उलयलो. ताणें प्रशासकीय कारणां सांगली पूण तेच बरोबर गोविंद गावडे दुधाचो प्रश्न रोखडोच जाग्यार घालतलो अशी आस्तय ताणें उक्तायल्या. पळयात. आमचे आतां आउटलेट आसा पळय न्हू एक होलसेल आउटलेट आसा. हांगा MRP परस एक 2 रुपये कमी मेळटा पण मॅक्झिमम लोक हांगा येता पूण आमचे कडेन दूदूच ना. ह्या कारणान लोक सध्या येवन बेजारून वयता. पण सध्या डेअरीनूच दूध ना जाल्यार आमकां ते सगळे कडेन शॉर्ट दूध आसा सध्या. हें दूध महाराष्ट्रांतल्यान येतालें तेवूय तेंचो प्रॉब्लेम जाल्यार त्या प्रमाणे तेवूय दूध हांगा येना. ताका लागून आमकां जवळ जवळ 30,000 लिटर दिसाक दूध कमी पडटा. हायफॅट दूध हें म्हशीचें आसतलें पळय तें आमकां कायमचें बंदूच आसा. म्हणजे तें दूध गोंयांत तरी ना भायल्यान येतालें तेवूय बंद जालें. आमचो लोकल मिनिस्टर तेणें खूब ट्राय केल्या धाडपाची दूध तेणें धाडून हें केलां. तेणें हो हालींच कॉपरेटीव घेतला पूण आमकां दिसता की तो कशें तरी दूध हें करून दिवपाक शकतलो. तेजी एक मिटींग जाल्या गोवा डेअरीक. पूण म्हाका दिसता आनी 1-2-3 दिसान हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. सद्या कालच्यान प्रॉब्लेम सॉल्व जाला अशें दिसता. आनी 1-2 दिसान दूध सगळें सुरळीत जातलें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. पेडणे काँग्रेस गटाध्यक्षान राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाच्या दर्ज्याचेर टिका केल्या. न्हयबाग ते पत्रादेवी मजगती राखडे वण्टी कोसळून गेल्यात. ताका लागून वाहनां चलोवप्यांक धोको उप्रासला अशें ताचें म्हणणें. पेडणे सावन ते पत्रादेवी हो मार्ग दर्या देगे वेल्यान वता. ह्या महामार्गाच्यो देगो जायते खेपे कोसळून पडल्यात. वाहनां चलोवप्यांचे जीव धोक्यात घातल्या बद्दल काँग्रेसीन महामार्ग रस्तो प्राधिकरणाचेर टिका केल्या. पळयात. न्हयबागांसून तो पत्रादेवी मेरेन जो न्हंय देगेच्यान जो प्रोटेक्शन वॉल आसा तो प्रोटेक्शन वॉल बांदलो काय तो एका म्हयन्या भायर कोसळटा. हेका एक तर जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर नाल्यार तो इंजिनियर आसतलो त्या हायवेचो. कित्याक लागून तर त्या जे प्रोटेक्शनाचे बांदकाम करता तेका ते सिमीट वापरिना. खरें म्हणशाल तेका फावंडेशनय ना. फावंडेशन आसलेलें जाल्यार तेका फावंडेशनासून स्टील घालपाक जाय आसलें. ते कोसळप आनी बांदप हे सरकारचे त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे पोट भरपाचें काम सरकार करता. आनी भविश्यान त्या रस्त्या कुशीन जो सर्वीस रोड गेला तो आतां सगळो कोसळून न्हंयन गेला. आनी फुडल्या काळान जर रस्तो कंप्लीट जाल्या उपरांत जर बशीच्यो बशी त्या न्हंयन वचूंक शकता. मोठी पेडण्यान दुर्घटना जावंक शकता. हेका पूर्णता हो कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर आनी हो स्थानीक आमचो आमदार आहा तेका पूर्ण जबाबदार आसा. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चवथी वेळार फळां आनी भाजयांचे दर वाडपाचे नात. मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेन उतर दिलां. पणजे हॉर्टिकल्चर मिनी सुपर मार्केटाच्या उक्तावणा वेळार मयेचो आमदार उलयतालो.
गोंयचे राजधानीत उण्या दरात फळां आनी भाजी मेळपाची तजवीज ह्या मिनी मार्केटाक लागून जातली अशें ताचें म्हणणें. टोंकावेले एके हॉर्टिकल्चर इमारतीत हे नवें सुपर मार्केट सुरू जालां. दर वर्षा युजली चतुर्थीच्या वेळार प्रायजीस वाडटाले. आमी सगळे आमच्या जे सप्लायर्स आसा तांकां आपयला मुद्दाम आनी तांकां क्लियर कट सांगला की बाबा ह्या वेळार आमी प्रायजीस कमी दवरूंक जाय जेणे करून बाबा लोकांक फायदो जातलो. आनी ह्या फूल चतुर्थीच्या टायमाचेर आमी ते युजली समजा 1 टन दवरताले, ह्या फुडें 3 टायम्स चड म्हणजे 3 टनाच्या वयर अशें माल दवरतले, म्हणजे 3 टायम्स मोर आमी माल दवरतले जेणे करून प्रायजीस बाकीचे कडेन ओवरऑल कंट्रोलान उरतले. आमी ऑनरेबल CMा कडेन मेळिल्ले आसा, तांकां सांगिल्लें आसा बाबा की आमचे कितें स्कीम आमी स्किमी खातीरय उलयत आसात. ऑनरेबल CM कशें कितें रिस्पॉन्स करता ताचे वयर सगळें अवलंबून आसता. पण प्रायजीस ह्या वेळाचेर कंट्रोलान आसतले हे तुमकां मुद्दाम हांव अश्युअर करूंक सोदता. टायमींग सकाळीं 7 ते 12:30 आनी सांजचो 4 ते 6:30. ना, संडे बंद आसता आनी ट्यूजडे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. चवथीच्या 21 दिसां खातीर माशेल आनी बाणस्तारचे येरादारीचो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सोमारा माशेलांत खाशेली बसका घेतली. चवथी दिसांनी माशेलांत चित्ररथ पळोवपाक गोंयभरच्यान लोक येतात. देखून गर्दी वाडटा, येरादारीची गचमुड्डी जाता. आयतारच्यान ताच्या नियोजनाचे तयारेक लागपाच्यो सुचोवण्यो गावडेन येरादारी पुलिसांक दिल्यात. माशेलगांव चित्रां खातीर आनी चित्ररथा खातीर फामाद. चवथी कडेन माशेलांत गणेश देखावे आनी चित्ररथ पळोवपा खातीर गोंयभरच्यान लोक गर्दी करून येतात. अशा वेळार येरादारीचो प्रश्न उप्रासचो न्हय देखून सहकार मंत्री गोविंद गावडेन तिवरे वरगांव, केरी, भोमा, बेतकी पंचायतीचे सरपंच आनी पंच, येरादारी खात्याचे अधिकारी आनी थळाव्या लोकांबरोबर बसका घेवन संबंदितांक गरजेच्यो सुचोवण्यो केल्यो. अनु लोकांची गैरसोय जावची ना अशी आस्त ताणें बाळगिल्ल्या. चतुर्थीच्या निमित्तान जो गोंयचो फामाद जो बाजार जावन आसा तो एक मार्शेल बाजार आनी बाणस्तारीचो बाजार. त्या संदर्भात बाणस्तारीचो बाजार खंय भरपाचो, त्याच बरोबर मार्शेलाचो बाजार आमी खंय भरचो अशे तरेचो एक आमी रुपरेशा आज केल्ली आसा. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमी नवें जें मार्केट केल्लें आसा ताजी आमी जे फिश मार्केट आसा आनी जे व्हेजिटेबल जे मार्केट आसा ते येणाऱ्या 2-3 दिसां भितर तांकां ऑर्डर येवपाची आमकां अपेक्षा आहा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान ती दोनूय मार्केट शिफ्ट करपाचें आमी ऑलरेडी आमच्या आनी प्लॅन करा म्हणून आमी डायरेक्शन्स आमच्या पंचायतीच्या सरपंचाक दिल्ले आसात आनी पंच मेंबरांक दिल्ले आसात. त्याच बरोबर ट्रॅफिक जे आसात किंवा पुलीस जे आसात तेंच्यांनी ह्या मार्केटा संदर्भात कितें जर तांकां एसेसरीज लागतात जाल्यार ते तुमी आमकां लक्षांत हाडून दिवच्यो. गोविंद गावडे चवथी निमतान जावं येता आशिल्ल्या उदकाच्या उणावाचेर तशेंच विजेच्या प्रश्नांचेर उलयलो. उदकाचो उणाव दिसून आयलो जाल्यार टँकरींतल्यान उदक हाडचें ताचो खर्च आपूण स्वता वा भौशीक बांदकाम खातें उखलतलें. विजेचो आपालिपाय जावचो न्हय हाची जतनाय घेतिल्ल्याचें ताणें सांगलें. पळयात. उदकाच्या संदर्भात एखादे अशे जर काही गोष्टी जर आयल्यो जाल्यार प्रायवेट टँकर सोदून दवरचे जेणे करून ताजी जो बील जे आसा ते एखादे म्हजें ऑफिस उबारतले किंवा म्हजें PWD डिपार्टमेंट जे आसा ते लोकां खातीर काम जे करतात ते समर्थ आसतले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लायट खंयचेच तरेची वसपाना इतली आमी जबाबदारी घेवपाचे आमी प्रयत्न केल्लो आसा. माशेलांतल्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आनी ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.